प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 26 वोड 1 ते 6 पर्यंत 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताच्या शिसूय ताच्या बरोबर गेले. आनी सभात पावतूच तो देवस्थानान शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असली विस्मितां घडटात ती कशी? हो थोवय न्हय, हो मारयेचो पूत न्हय, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत आपल्या सोयऱ्या-धायऱ्यां आनी आपल्या गहोराबेंत मान ना. भोव थोड्या पिड्डवंतांचेर आपले हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कoslench vismit करूंक जायना जालें आनी तांकां bhavart ना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शिवर्तमान आमकां एक शिकवण मेवता आयज जेजूची. आनी शिकवण म्हणजे आमचे कडेन bhavart ना जाल्यार, आमी जेजूच्या उतराचेर bhavart दवरिना जाल्यार, आमी जेजूचेर bhavart दवरिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान? जेजू आपल्यो इतल्यो मिलाग्री करून इतली शिकवण दिवन सगळ्या गांवांमध्ये तो आतां नासरेत गांवांत आपल्या पोत्तून आपल्या गांवांत येता. आनी जेन्ना तो आपल्या गांवांत येता, जेन्ना ज्या जाग्यार तो जल्मलो तो म्हणजे तो व्हड जाल्लो तो, त्या वेळार कितें घडटा? लोक ताचे कडेन येता आनी ताका म्हणटा, हें सगळें जें कोत्ता तो, ही सगळीं विस्मितां, हें सगळें ताच्या हातांतलें, हें खिचुल्लें घडलें काय ताका? हें खिचुल्लें आयलें काय ताका? ओ मोरयेचो पूत न्हय? जाकोब, जुजे, जुदास, सिमाव हाचे ह्यो ताचे भाव न्हय? आनी ताका ते नाकारतात. ते ताका मानून घेवपाक कबूल नान ते लोक ताचे नासरेंतांतले. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो? जेजू थंयसर अजाप करूंक पावना. तो फकत जी विस्मितां, जी ताणें सगळ्यो मिलाग्री केल्ल्यो आपल्या गांवा भायर, त्यो करूंक तो पावना. आनी तांकां bhavart ना म्हणून ताका जेजूक अजाप दिसता. कित्याक तो म्हणटा, हो लोक जो म्हजे बरोबर हांव जल्मलो, म्हणजे हांव व्हड जालो, आनी आजून ह्यो लोक म्हाका एक प्रवादी म्हणून, एक देवाचो मनीस म्हूण ते मानूंक तयार ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना त्या लोकांन जेजूचेर bhavart दवरूंक ना, ताच्या उतराचेर bhavart दवरूंक ना, जेजून थंयसर जेजू करूंक सोदतालो पूण ताका करूंक जायनासलें. कित्याक bhavart आसपाची गरज. जेन्ना आमचे कडेन bhavart आसा तेन्ना जेजून सगळें करूंक जाता. भाव भयणीनो, आमी चड पाटी सजमता की आमच्या मागणे वरवीं देव आमकां कितें दितलो, हें आमी चिंता. आमी म्हणटा, आमी तेर्स कोत्तेले, हांव मागणे कोत्तेले, हांव देवस्पण कोत्तेले, हांव नवेना कोत्तेले, आमी कितें तरी कोत्तेले, उपास कोत्तेले, तेन्ना देव आमकां बेसांनी भरतलो. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां शिकवण दिता की आमचो bhavart ताच्या उतराचेर ना जाल्यार आमी कितेंय करूं, कसलो धर्म करूं, कितेंय मागणें करूं, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कितलें मागणें कर, आमकां कितेंच बरें देवाचें आमकां फावो जावचें ना. आनी हें आयकोन जो लोक हे असल्यो वस्तू आयकता, ताका एकदम राग येता, ताका तिडक मारता. तूं कितें सांगताय आमकां? तूं कितें सजमताय? तुका कोणें हें सांगलां सांगपाक? पूण देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां खरे भाशेन सांगता की bhavart आमकां ना जाल्यार जेजूच्या उतराचेर आमी कितलें देवस्पण करूं, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक आमी अनभावार्थी भाशेन मागणें करता. संवसाराचो लोक खूब मागणें करता, संवसाराचो लोक धर्म करता,
पण जेन्ना आमी खरें जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता तें उतर जें सांगता तें आमी कोत्ता तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. भाव भयणीनो, आमी आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता आमच्या मनान आमच्या काळजान एक वस्त दवरुया की जेन्ना जेजून सांगलें त्या लोकांक पळय प्रवाद्याक आपल्या गांवांमध्ये आपल्या शेजारामध्ये कसलोच वालोर ना, कसलोच मान ना, तो कित्याक म्हणटालो तो? कित्याक जें तेन्ना घडलें तें आयजून घडटा. कितें घडटा भाव भयणो? जेन्ना आमी 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 चिंता कोणाचें आयकोंक जाय जाल्यार कोणें शर्माव दिवंक जाय, कोणें देवाचें उतर दिवंक जाय, आमी पळयता तो कोण दिता तो, कोण सांगता तो, त्या उपरांत आमी ताचें आयकता. पूण जो देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर तांकां सजमून दिता, पवित्र आत्म्या उदेशीन ती सजमणी दिवन मिलाग्री जाता, थंयसर पेकोणी जाता. जेन्ना लोकांक सजमणी मेळटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा उतराची तेन्नाच की मिलाग्री जाता. कित्याक त्या सजमणी वरवीं आतां आमचो भावार्थ वाडटा आनी भावार्था वरवीं आमी सगळे देवाचे आमकां फावो जाता. पूण आमकां भावार्थ ना जाल्यार आमी कितें करतले? आमी फकत मागणे करतले, आमी गडा 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 मागणे करतले आनी आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सजमणी घेता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आनी भावार्था वरवीं आमी मागणे करता आनी खरेंच आमी तें उतर आमी दिसपटच्या जिवितांत पाळटा तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां एकूच गोश्ट सांगता. तो म्हणटा तुमी तुमची चोत्राय म्हजेर दवरात, तुमची चोत्राय म्हज्या उतराचेर दवरात. आमची चोत्राय जेजूचेर दवरपाक म्हणजे कितें? आमची चोत्राय जेजूचेर दवरपाक म्हणजे ताच्या उतराचेर दवरपाक. जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर चोत्राय दवरता तें उतर पाळटा आनी ताचेर भावार्थ दवरून आमकां सगळें देवाचें फाव जाता. आयज भाव भयणीनो, होच आमचो निचो जावनी, हेंच आमचो थाराय जावनी की आयज तान आमी देवाचें उतर पाळटले, आमी खरेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान, आमच्या मनान दवरून हें जैतिवंत जिवीत आमी जियेतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजतून तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सोगींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव